आयज आम्ही वास्कोकारांचे सगळी कंप्लेनी घेऊन आणि जे वाडटा ते बिलाचे सगळे जी तेंची तक्रारी आसल्यो त्यो घेऊन आयज आमी आमच्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाच्या एई कडेन येयल्ले. तेंचे कडेन खूब चर्चा जाली कितें करपाचें कशें करपाचें कित्याक जालां हें सगळें तें आमी सगळें डिस्कस केलें आनी तेणें सांगलां मागीर फुडें वचून तो रिप्रेझेंटेशन हेजें आमचे फुडें पावयतलो तेज्या सिनियरा कडेन. आज सांगचें म्हणल्यार सगळ्यान व्हडली गजाल ही की आयच्या काळान आमच्या ह्या सरकारान म्हाका दिसता तांकां एक कसलो तरी एक बरो अवॉर्ड दिवचो, कित्याक तेंच्यांनी गेलीं 4.5 वर्सां खंयच म्हळ्यार एक म्हयनो असो सोडूंक ना की लोकांक रस्त्यार हाडून एक प्रोटेस्ट करपाचो नाल्यार खंयचें एजिटेशन स्टार्ट करपाचें तें तेंच्यांनी चालूच दवरलां आनी 4.5 वर्सां जालीं लोक सफर करता, लोकांक तो त्रास जाता. आमी आतां ह्यो आवाज वास्कोकारांचो तरी उखलपाचो थारायला आनी हे आमी फुडें घेवन वयतले. सांगचें म्हणल्यार आयच्या ह्या वेळान जेन्ना लोकां कडेन जाय तितले पयशे ना आनी तितून तूं 3,500-4,500 हजाराची इलेक्ट्रिसिटी बिलां भरता जाल्यार ती खंय तरी म्हाका दिसता तेंच्या आमच्या पॉकेटांक मार बसता आनी तेका लागून आमी आयज ह्यो आवाज चड काडना आनी ह्या गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट आमी उलयना जाल्यार आनी म्हाका दिसना की आमी खंय आमचे आनी पयशे खंय उरपाचे आसा कशें. सो हांव मागतां आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पावर मिनिस्टरा कडेन की तुमी हितून दखल दिवची आनी लोकांचे जे त्रास आसा ते पळोवन घेवचे. वास्कोकार सगळे एकठांय जावन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान येयलोले आनी कितें येयलोले आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान भीक मागो येवनाय आमी भिकारी न्हू, आमी वास्कोचे वोटर आनी गोंयचे नागरीक. आयज जे भाशेन ही म्हारगाय वाडल्या ती पळयत जाल्यार लोकां कडेन जेवण जेवपाक पयशे नाय, कितें खातलो कितें रोप घेतलो खूंय भोंवपाक वयता जाल्यार पयशे नाय आनी हे पयशे घेयले कोणें? रावंड पत्तो गोवन चोवपा सरकाराचेरूय येता, हे गोंयच्या सरकाराचेर आतां जो पळय सरकार चलयता तेचेर. कितें काय म्हणशी जाल्यार आतां एक सिंपल आमचे ते ऑफिसराक क्वेश्चन केलो. सर म्हणलें ही बिलां जी पळय बिल येताय आमच्या घरांनी ती तुमच्या डिपार्टमेंटानसून येताय जाल्यार तूं म्हाका सांग म्हणलें आतां तूं कामां लागल्या 15 वर्सां तुका जाल्या आसतली ऑफिसर जाल्यार इतले वर्सां तुजो पगार कितलो वाडयलो तेणी तो हांसपा लागलो. हें फकाण न्हू. आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे पळय गोंयचे भाव काम कोत्ताय ते कितें म्हूण काम कोत्ताय, कितें वाडून येतले काय म्हण, पूण तांकां कांय ना. आमचे गरिबांचे बिलां 300 रुपया आली काय 3,500 बिल येवपा लागली म्हयन्याक. जाल्यार हे पयशे हे हो आन्सर न्हू म्हाका हे सरकारान दिवचो. सरकार BJP सरकारान म्हाका दिवचो आनी आमचे गोंयचे जनतेक दिवचो. कितें म्हणून की हे वाडून जे पळय पयशे तुमी घेताय आमचे कडच्यान ते कोणा वयताय. एक तरी हे आमचे गोंयचे भुरगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान वो पुलिसान वो गोंयचे गव्हर्मेंटाक कोणा काम कोत्ताय तांकां वयताय काय आनी कोणा वयताय? हो आन्सर हेणे आमकां दिवचो. खबर आसा 4 म्हयने जाले 4-5 म्हयने जाले कंटिन्युअस बील आहा पळय इलेक्ट्रिसिटी प्रत्येक घरान न्हू 2-3 हजार वाडून येता. म्हाका दिसता न्हू हे इलेक्ट्रिक अकाउंटेबिलिटी ना, तेंचे कडेन सिस्टम ना. हे खंय तरी लास्ट पळून वचपाचें आहा आतां दिसता म्हाका अशें करतात ते. आतां पळय सप्तकाक समज एक गाडो येता बेगीन गडबडीन घे रे हें हाड रे तें हाड रे हो तसलें हेंच्यांनी बाजार केल्लो आसा, सिस्टम ना. कालूय आमची थोडी महिला येयल्ली बील हायक जाला म्हणून तेंच्यांनी आतां लोड खंय वाडला म्हणून बिलां वाडयली येई सांगता. पूण जी लोड वाडोवपाक जाय प्रोसेस आसलो पळय तो करूंक ना. ते म्हणटा पेपरार घातलेले. म्हाजी आई पेपर वाचता. अरे तुमी रील तरी करा, भुरगीं पळयतली न्हू, आमची भुरगीं पळयतली. रील करा, सिस्टम करा, न्यूजार हाडा. तुमी म्हणटा लोड वाडपाक जाय. कसो लोड वाडटलो? ऑटोमॅटीक लोड वाडटा. पेनल्टी मारतकूच म्हाका 28,000 पेनल्टी येयलेली आसा 28,000 आनी पे केले. आतां म्हणटा तो रिवोक केला, तुका मायनस दाखयता 100% मायनस केला पूण आजुनूय कशें हायक जावन येता? ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान झोल जाल्लो आसा, फूल झोल. हांव म्हणटा हें टोटल. दुसरें म्हटल्यार आनी एक आसा इशू जो लोड वाडोवपाक ज्यो फायली करता पळय ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान परफेक्ट अमावंट ना हेजेर. कोण 25,000 घेता, कोण 20,000 घेता. एज पर लोड अमको अमावंट जाता ते सारकें, पूण
त्यांचो सेपरेट कोण आहा पळय ते आपले 8,000 10,000 12,000 लोड कोणाचे कंट्रोल ना. आपणाक जाय तसो घालतात. म्हाजे कडेन एक येयल्लो कोण म्हाका म्हणलो आपूण 22,000 दिता. हांवें म्हणलें कित्याक? तो म्हणलो अशें अशें आसा. हांवें म्हणलें कित्याक 22,000 तूं दिता? तो म्हणलो लोड वाडयला. कितलो लोड वाडयला? हांवें एका मनशाक फोन मारलो. तो म्हणलो इतलें जावंक शकत ना. आपूण म्हणलो 12,000 करून दिता. तेजें काम 8-10,000 एक्स्ट्रा घेतलेले तेणें. आतां हांव एक सांगून येयला आतां फुडें अशें जालें वास्कोन तुमी लोकांक लुटूंक लागले जाल्यार आमी ओगी रावपाचें ना. कळ्ळें? कितें तुमी आसा गव्हर्मेंटाची कितें फीज आसा ती घेवपाची. तेंय सांगलां ताका आमी कोणाची बिलां हायक जाल्या पळय तेजेर एप्रोप्रिएट कितें आसा तें घेवचें आनी आमी थोड्या दिसांनी परत येवन घेतले. आनी कोणाकूय हांव वास्कोकारांक विनंती करतां तुमकां कितेंय आसा क्वेरीज आसा बील चड येता कोण पयशे चड घेता आमकां कॉन्टेक्ट करचे आमच्या ऑफिसान येवन म्हणजे आमी तुमचे प्रॉब्लम सॉल्व करतले.